आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, हे पास्काचे जागरणेचे रातीक आमी सोमया जेजूचे पुनर्जीवनपण समारंभांत करूंक हाजीर जाल्यान. आयचे रातीच्या सेवा धर्मांक 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाचो सेवा धर्म, दुसरो भाग शब्दाचो सेवा धर्म, तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म आनी चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवा धर्म. तर भक्तीपणी ह्या संभ्रमणेंत वांटो घेवया. पयलो भाग उजवाडाचो सेवा धर्म. ह्या समारंभाक 3 वाटे आसात. उज्याचेर आशिर्वाद, पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद आनी पास्काची परगटणी. उज्याचेर आशिर्वाद. कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून आयज आमी उज्याचेर आशिर्वाद घालिना. पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद. पास्काची वात पुनर्जीवन जालेल्या जेजूचो रूपकार. पुनर्जीवन जावन जेजू आमचो सरवंडार आनी सगल्या काळाचो ओरोम आनी शेवट जालो. जेजू हें चालू वर्स म्हणगे 2020 वर्स चलयता. देखूनच हे पास्काचे वातीचेर ह्या वर्साचे आंकडे व्हडा दबाज्यान यादनीक कातयतलो. क्रिस्त काल आणि आज. ओरोम आणि शेवट. अल्फा आणि ओमेगा. सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच. ताकाच मोहिमा आणि राजपदवी सासनाच्या सासनाक आमेन. आपल्या पवित्र आणि मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं आमेन. पास्काची परगटणी. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या जिवितांतलो काळोख नपयत जालो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक लागून आख्खी प्रितूम संतोशान भरता. हें दाखोळ करूंक यादनीक ही वाट दुपायतलो आनी पास्काची परगटणी करतलो. भक्तीपणीन ही तुस गितान वांटो घेवया. ओ क्रिस्ताचो उसवाळ, देवाचे व्हड उपकार.
संतोष बरीचा देवाच्या दोलबारानो कुशालकायेन गायात सर्गीच्या सगळ्या पोहतव्यानो जैताची तुतुरी वाजोन संसाराच्या सीमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मोळबा साकून परकोट कोरात जेजू पुनोर जीवन जालो मोरनाचेर जैत ताणें वेलें जैतिवंताक राजाक जय जय आख्खे हे पृथ्वीच्या रोचनानो उठात उठात जागी जायात संतोषान मुरगोटून आनंदान बुरगोटून कोमशिंगा गाजोवन धोल घुमटा बुडोवन दोबाच्याचो गणगण कोरात जेजू पुनोर जीवन जालो ताचो लोक ताचो पुरजोळ तुमकां प्रकाश बरीत करता सासणीक राजान आपले मोहिमेन तारूक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाटा केलो आनोन बरीचा पवित्र सोबे आमचे माथे रोडणेचे दीस सोंपले आनंद तुजो उक्तीन दाखोय होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जैतेवंत राजाची पोतीन सुभागी सुर्या वरिताची तुजेर वांगता मोहिमा जीवन जाल्या सोम्यांक किर्तून जयकार हाडून हांगा जमलेल्या क्रिस्ती भावार्थाच्या उदार उल्हासांनी आमचे हे देव मंदिर आतां गहन गहन दी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो दिसो नासलेल्या देवाक सरपदवेदार बापाक आनी ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्यांचे जेजू क्रिस्ताक काळजा मोनाचे सगळे भोगतीन तशें ताळण्याचे सगळे सोगतीन आमी वाखाणूंक आनी किर्तूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बदलेक जेजून सासणाच्या बापाक आदावाचे रीण फारी केले आनी पुर्वी पातोक मोगान विखरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडले खरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावळताची दारां पवित्र जाता तीच आयची पास्काची परब आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलाच्या पुता दुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतरोशी केली ती राहतीस एका खांब्याच्या उसवाडान पातकाचो काळोख दुस्पोटायता लोती राहतीस आख्खे पृथ्वीच्या
क्रिस्ती बावार्थ्यांक संवसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा, नव्यान कुरपेन बरोवन नेटोहिता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता ती राहतीच. मोरनाच्यो सांकड्यो तोडून जैताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती राहती. कितली विचित्र आमचे ताय तुजी काकूद दोया मोया, कितलो चितना व्हरतो उचारां बायलो ओमोलिको प्रेमीत माये मोग तुजो. सोडवणेचे खातीर गुलामांक दिलो तुवें तुज्या पुता. दुबावा वेण गरजेचे जेजूच्या मोरणान नाटक जाला ते पातोक ते आदावाचे. इतलो उर्तम इतलो सोडवोंडार फावो जालो, कितलो सुभागी ओप्रातो. हे रातीची पवित्रताय खोटेपणा नोपयत करता, उपरांत सगळे धुवून काडटा, पातक्यांक परतून नेणटी करता, दुखेसाल्यांक बसवून दिता, गोरवी मानी बागोवन दवरता, द्वेसा उजो पालोवन थांबोवन मोगान काळजा एक वोडटा. वेगी आसत्या स्वर्गाक प्रितुमेक एकामेकाक लागीं हाडटा, देवानी मनशा मोदें सुपूर्णायेन एक वोड सोडटा, ती बागी राहतीस. ए पासत बो पवित्र बापा, ए आनंद बोरीत रात्री खातीर आमी करता ती वाखाणेची बेटवणी तूं मोय पासान मानून गे. मोवा मुसाच्या वावरान गोडिल्ली तुज्या मुणयारांच्या बेटूंतल्यान वोपलोली, तुजे पवित्र सोबेन धोबाच्यान समोर पेल्ली. इस पास्काची वाट तुजे मुखार सोडून दी. तोर आतां ओनूत बापा, हे राती उबोन गेलो काळोख येना जावंक पडतो. ही आमची पास्काची वाट तुज्या नांवान वोपलोली, स्तुती गितां किर्तिल्ली, निरंतरी पेटलोली आमचे मोदें आसून दी. स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबून आसता पर सोडून, ती तुका मानता तसली जावं वोपणी पोर मोहोडीर. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड, हांव परगोटा तो सुर्या, अस्तम नाशिल्लो सुर्या, जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. मेल्ल्या हा मोदलो परतो येतलो, तो शांतीन आमची काळजां भरता. मनशाक कुळाक प्रकाश घालता आनी तुजे सोवें बापा मोहिमेन बसून रात चोलो वयता
आनी निथे काळी सहस्न सहस्न आमेन. दुसरो भाग शब्दाचो सेवा धर्म. ह्या भागान आमी पोरण्या आनी नव्या कोरांतलीं वाचपां आयकतल्या. आतां आमी पोरण्या कोरांतलीं वाचपां आयकतल्या. भोवमोगाच्या भावा भयणीनो, दोबाचीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्विल्च्या काळार देवान आपले पोरजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवडणार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यान मोनी नियाळुया. आनी पास्काचे समोरमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णायेन पावो म्हूण मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरुंबाक देवान सर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. समंदर काळोखान बुडलोलो आनी देवाचो ओत्मो उदका वयर झोपय मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जा, आनी उजवाड जालो. आनी उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी देवान काळोखा थावन उजवाड खुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसो सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मोडप जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मोडप केलें आनी मोडबा सुकयलें आनी मोडबा वयलें उदक वांटलें. मोडबाक अंतरळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतरळा खायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिसती पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक समंदर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलेलीं रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सां भासाची बियां दितीं झाडां जालीं. तशेंच जिन्सां भाशेचे बी आसलेलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, देवा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतरळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं. आनीक दिवट्यो काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक कारूंक. पृथ्वी उजवाडांक अंतरळ उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नखेत्रां पृथ्वीर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाड आनी काळोखा मदें अंतरळ आसूंक
देवान तांकां अंतरल्यार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसो सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदकां जिवी प्राण्यांनी भरूं आनी अंतरला पृथ्वी वयर सुकणीं उडोवं. तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले वरिश्ट राकोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी तशेंच तरेतरेचे पाखट्याचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हळें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां आनी पृथ्वीर सुकणीची संख्या वाडत वचूं. सांज आनी सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मनशाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साची रानवट जनावर, पोसपाची मनशात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर आनी अंतरावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मनजातीचेर आनी सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपटपण भोंवतेल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मनशातीचेर तुमचें धोनीपण चलयात. देवान म्हळें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सोरपटून भोंवतेल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसो घेतलो. देवाचे उतरें, देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुजो सुवास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणया, तुजो सुवास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयलेलो. जबाब, तुजो सुवास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुनयादीचेर थारायल्या. सासनाच्या सासनाक ती गोट केल्या. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब, तुजो सुवास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. हो पळय दर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरतात इस्पा भायलीं जिवाणी. व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब, तुजो सुवास सोड सर्वेस्परा
आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार सासणाच्या देवा, तुज्या कोरण्याची मांदावळ सदांच ओजापाची. ओरोमाक तुवें संवसार रचलोय त्यावन अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो, कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोच समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतादुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बॉडी उबार, दर्या तुजो हात फाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पुतधुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पोलतोडी वेतेल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां धारून करतलो आनी ते तुमचे फाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लश्करांचेर जैत व्हरून आनी तांच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसंठण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जैत व्हरतलो. हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लश्करां फुडें चलतलो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुडें आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे परी तो इजिप्तकारांचे आनी इस्रायलाचे फौजे मैदाना मदें रावलो. काडोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो. आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मोडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर फाटलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेतीक धांवन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतधुवो सुके जमने वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गां जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकारां तांचे फाटीक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे, तांचे रणगाडे आनी तांचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या कुप्याच्या खांबार तावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांचे फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पट केली. तांच्या रणगाड्याची चाकां चलोना जाली. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हळें, इस्रायलाच्या फुडल्यान आमी पडून वचुया. सर्वेस्पर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, तुजो हात दर्यार फाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रानगड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून फाटलायलो आनी फाटें फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पडून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच भागोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यान भितर सरलेले फारोवाचे रणगाडे, घोडेस्वार आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना.
पूण इस्रायलाच्यो पुद्दुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वयर उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्ताच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पडयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आनी सर्वेस्परान केल्ल्या व्हडल्या कर्तुत्वान देखलीं आनी परजेन सर्वेस्पराचें भें धरलें आनी तांच्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विस्वास दवरलो. ते समय मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायन केलें. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता तो मोहिमेन बोल्ला. सगळीं म्हणया, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता तो मोहिमेन बोल्ला. घोड्यांक आनी घोडेकारांक ताणें दर्यान शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बोड आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारूक, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तिता. जबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यान शेवटिली. ताचे गोट बडवून घोडेकारांक तांबड्या दर्यान गिरासले. जबाब, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायता तो मोहिमेन बोल्ला. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाड बापा, तुजीं भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे भासावणेच्या भुरग्यांचो आंक सगळ्या संवसारान वाडत वेताय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिल्लें त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा अब्राहमाक सगळ्या पोरजांचो बापूय करताय. देवा आमच्या बापा, तुजी व्हडली विस्मितां आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोसळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बोडान एके पोरजेक पिडापीड दितल्या फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. त्याच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या पोरजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तो आख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विचलले पोरजेची व्हडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, तुमी तांक लागलेल्या न्हू उदकाशी येयात. दुडूनात ती पर्यान येयात. दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशे करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोतरायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशीत जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी भासावण्या प्रमाणे हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार करतलो. पळे, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकार हांवें तुका केला. पळे, तूं ओडकोनाय त्या राष्ट्रांक
तूं आपयतलोय. तुका ओडकोनात ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत करतलो त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून, इस्रायलान पवित्र म्हूण वंदिता ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो आमकां भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळो पृथ्वी वयर उंच आसा तितलो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. जशें पावस आनी बर्फ मोडबातावन पडटा आनी बेश्टी परतून चोडनात, बगर वंप्याक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक जमीन शिंपता आनी सुफोड करतात आनी किर्लायतात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फोड जावन म्हजेशी परतून येयना. बगर म्हजी खुशी पाळटात, हांवें करूंक फरमायलां तें शात्ती पावयता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हडवळकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सोडवणीच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सगळे म्हणया, सोडवणेच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो थारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोड, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेवतलें. जबाब, सोडवणेच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. तूं एकलो संवसाराचो बरवासो. हे पास सोरूंक जायना. देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तूंच ते ओत्रेक भागोय. हें आमी मागता तुज्या. उचारून नजो तसले मोहिमेन बोल्लो. हे कुशलकायेची गोडिता मोहिमा देवाक ह्या गितांतल्यान समोर उबुया. मोहिमान देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सरपोदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. मोहिमा देवाक सर्गी आनी ताच्या साता इश्टाक संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्यान देवा देवाचे शेडये, तो संवसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमान देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. मोहिमान देवाक सर्गी आनी
आनी शांतिताच्या इस्ता संसारी आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, मोहिमेंत पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे बो पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतां दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरां करूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत. म्हणजे ताच्या मरणान आमकां बुडयल्यांत. हें तुमी नोकळोत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जीवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सैम खुर्सार मारला. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटच तो आनी केदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणव. मरणांक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातकां खातीर एके पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तो तुमचे विशीं तशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतरे, देवाचे ओडोपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगल्याक परजोर जाला. हालेलुया, जेजू दिवोन जाला. हालेलुया, सगल्याक कळून जाला. जेजू दिवोन जाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोनवार सोल्ल्या उपरांत सातोड्याचो पयलो दीस उडवारच्या सुमाराक मारिया मागदालेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करून गेल्यो आनी अवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली.
सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातर धुकलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप झगलावण्या भाशेन आनी ताचें आंगलें हिमा परी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या ओस्तोऱ्यांक म्हळें, तुमी भिवची गरज ना. कुर्सार खिळायल्ल्या जेसूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणें सांगलोल्या प्रमाणे तो पुनर्जिवंत जाला. ताका दवरलोली ती सुवात येवन पळयात. वेगी वचून ताच्या सिसांक अशें सांगात, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तुमच्या फुडें गालिलियाक वेता. थंय ताका तुमी पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. ते ओस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड कुशालकायेन उगत मोडिनासतना समाधी सोशिल्ल्यो कुडसरून धावी ताच्या सिसांक कुडीत करूंक गेल्यो. आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हळें, नोमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बसुया. मोगार बाबा भयणो, एका पिश्याची ही खबर. लोक ताका पिसो म्हणटालो, कित्याक तो पिशेपणां करतालो. एक दीस दनपारच्या वेळार तो घरांत न्हिदलोलो आसतना जनेलांतल्यान ताचेर खोर ओत पडटा. कसो उदेतलो तो हांव पळयतलो. आनी थंयसरूच काळोखान तो बसून रावता. फांतोड सरता आनी सवकास सर भोंवतणी मोडबार उजवाड जाता. सवकास सुर्याची किरणां दिसूंक लागतात आनी सवकास सुर्या उदेवंक लागता. आनी सुर्या उदेवंक लागता ते पळोवन ऑफिसो धांवून आपल्या घरा वेता. आपल्या घराची दारां जनेलां सगळीं बंद करता. आनीक आपूण खाटीर न्हिदोन आपल्याचे 2-3 चादरां घालता आनी आपले भोंवतणी सगळो काडोक करता. आनी त्या उपरांत तो व्हडल्यान बोब मारून म्हणटा, ए सुर्या, तूं हल्लो. हांवें तुका उदेना जावंक उजवाड दिना जावंक हुकूम घातलोलो आनी तुवें म्हज्या हुकुमाक पाडो दिलो. म्हाका बाबनो हो पिसो देखून तो चिंता की आपूण सुर्याक हुकूम घालतलो तो उदेना जावंक आनी सुर्या आपलो हुकूम आयकतलो आनी सुर्या उदेचो ना. पिसो तो कोणाच्यान सुर्याक उदेवपाचो बंद करूंक जाता? हो पिसो सोदमलो आपल्यान ह्या सुर्याक उदेवपाचो बंद करूंक जाता, पूण जायना. सदांचे भाशेन सुर्या उदेता आनी सगळ्याक उजवाड घालता. बाबा भयणो, आज आमी जेजूच्या जिवनपणाची दोबाजीक परब समोर उरता. बाबा भयणो, ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या कोस्ता मरणाचेर नियाळ केला
आणि जेजू भोवून भोवून आपल्या कोश्टा मरणाची खबर आपल्या सिसांक सांगतलो. आणि कोश्टा मरणाची खबर सांगल्या उपरांत जेजू सिसांक म्हणटलो, हांव तिसरे दिसा जिवन जातलो. भावनो, आयच्या आमच्या गायनाच्या जेल्यार मरणांतलो जिवो जालो K6 हांगासर काय बरी उतरां. सर पदवीदार रोचणाराक कोयदी कसो फोंडाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय. जिविताच्या गोडणाराक गुलाम मरणाचो कोणाच्यान करूंक जाय. भावा म्हणून जेजूक खुर्सार खेळायलो आनी जेजूक फोंडान नेकी पिलो. आनी फारिझेव धर्मशास्त्री जाण आसलेले की जेजून आपल्या शिसांक सांगलेले आपूण तिसरे दिसा जिवन जातलो म्हूण. आनी हो जेजू जिवन जायना जावच्याक ह्या फोंडाक एक व्हडली फातर घालता. समजून की व्हडली फातर घातल्यार हो जेजू ही फातर दुखलून फोंडांतलो भायर सरचो ना म्हण. हे धर्मशास्त्री फारिझेव जेजूक फोंडान घातल्या उपरांत फोंडाचो पारो करूंक राखणदाराक दवरता. हांगासर दिल्लें आसा, राखण करपाक फोंडाची शिपायांचो घाल पारो. जैती वता कोण आडायत, जतन करूंक मोड्याची फोंडाक दारा लाय फातर. सरबोलिस्टाक कोण बंद करीत. ह्या फोंडाक व्हडली फातर घालूनय फोंडा सरशी ह्या चौकीदारांक पारो करूंक दवरूनय जेजू आपल्याच बळान फोंडांतलो भायर सरता, जिवन जाता. हें आमी आतांच शुभ वर्तमानांत आयकलां. कशे तरेन जेजूक फोंडां घातल्या उपरांत हे समाधीक एक व्हडली फातर घालता. थंयसर पारो करूंक चौकीदारांक शिपायांक दवरता. आनी जेजू अवचित ह्या फोंडांतलो हो जेजू ह्या फोंडांतलो भायर सरचो ना म्हण. पूण भाव म्हणून ही तांची पिशेपणां. जे जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें तें खरें जाता. जेजू कुर्सार खेळायता, जेजूक फोंडान घालता आनी तिसरे दिसा पोरजोडीत जावन जेजू फोंडांतलो भायर सरता. बाबा म्हणून हांवें तुमकां त्या पिश्याची खबर सांगल्या. धर्मशास्त्री फारिझेव हे शिपाय पिशे आमचें कितें काय. आमी खरेंच ह्या जेजूच्या जिवनपणाचेर आमचो भावार्थ दवरता काय. आनी जेजूच म्हणटा, हांव जिवीत आनी पुनर्जिवनपण. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक जियेतलो. बाबा म्हणून आज आमचे सोडवणेचो व्हडलो गूट आमी समोर उमता, जेजूचें पुनर्जिवनपण. आनी ह्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणान आमकांय सगल्यांक वांटो आसा. आमी हें स्वत मानून घेता काय. जेजू बरोबर आमी पुनर्जिवन जातली. आमी ह्या पुनर्जिवनपणाचे विस्वास दवरता वा आमी त्या पिश्यां सारकी ह्या जेजूच्या जिवनपणाचेर विस्वास दवरिना काय. बाबा म्हणून जेजू जिवन जालो आनी जेजून जिवन जावन आमकांय ह्या पुनर्जिवनपणाचो बरवासो दिलो. आयज व्हडा दोबाज्यान ह्या जेजूच्या जिवनपणाची परब आमी करतना हालेलुया हें आमचें गीत आमी गावया. आनी सदांच ह्या जिवन जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमी आमच्या जिवनपणाक तयार जावया. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवादोर. आतां आमी तिसऱ्या भागान भितर सरता. पवित्र स्नानाचो सेवादोर. पवित्र स्नानाचो संस्कार जावन आसा धारवटो सगळ्या संस्कारांचो. ह्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारांतल्यान आमकां जेजूच्या पास्काच्या गुटान वांटो मेळटा. ह्या भागान वांटो घेतना आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करुया आनी पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो जीव करपा मागुया. बाबा भयणानो, आयज आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालची ना. प्रितीच्या बाबा भयणानो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता
नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां नेकी पिली. त्या पासत पिराचीत काळाची दणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सुमयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक फाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी फाट करतात, ओय हांव फाट करता. आनी सगळ्या ताच्या कामांक तुमी फाट करतात, ओय हांव फाट करता. आनी सगळ्या ताच्या बोलोवण्यांक तुमी फाट करतात, ओय हांव फाट करता. सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक तुमी सत मानतात, ओय हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतान जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्यांक तुमी सत मानतात, ओय हांव सत मानता. बापा आनी पुतांतान उपसल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात, ओय हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात, ओय हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचे बोगसणे आमकां दिला. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणो, हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार विस्वासान आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पान आनी सगळ्या याज्ञिकांनी जेजूची शिकवण पोरजेक दितना आपल्या जिवितांत पयली ती पाडूंक आनी तरेन पुनर्जिवन जेजूच्या आज्ञांक पाळो दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या रोगा खातीर गरजेचीं पावलां मारूंक आनी ह्या रोगाक सांपडलेल्यांचो बरे तरेन इलाज जावंक आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या जिवितांत कोश्ट, दूख, पिडा, रोग आनी वादोड मोडां उपरासतात तेन्ना पुनर्जिवन जेजूचेर आमचो भावार्थ तीर घोट धरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जेजू पुनर्जिवन जाला आनी तो आमच्या सांगाता आसा. ह्या पुनर्जिवंत जेजूचें आस्वासन सदांच मनांत धरून ताच्या आसणें दर घडयेक आमी अनुभवूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां क्रिस्ती भावा भयणांक पुनर्जिवन जेजूक साक्षी दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसां, भोंवतां, वावर करतां, थंय आमी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक साक्षी दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फाल्यांच्या दिसा जायती आमची भाव भयणां आपल्या जल्माचो दीस मनयता, आपल्या लग्नाचो दीस मनयता. तांचे पासून भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. भोव मोगाळ बापा, ही आमची थोडी मागणी आनी आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजो पूत जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. ह्या तुज्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर आमी भावार्थ धरून जिवंक आनी आमकांय ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो फावो जावंक आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्परा श्रेश्ठच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जोय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच उदकाच्या दाका सोऱ्याचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा श्रेश्ठच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मोनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी दोयेन आनी देणी मोहिपासान मानून घे. पातकाच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केल्याय तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासनाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आमी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर दलबार निरंतरी गायता तसूंक वेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आयचे दिसा पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवन जावन आमकांय ह्या पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो दिलो. ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमी भोवार धरून जिवंक आनी आमी एक दीस पुनर्जीवन जावन देवा सांगाता पावूंक जेजून शिकल्या मागण्यांतल्यान आमकां तेच देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान हांसते दोळ्यान शांती दिवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटेले आमकां शांती दी. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आज व्हडा दोबाज्यान खुशालकायेन
ह्या ताच्या पुनर्जीवनपणाची आमी परब समोर उमता. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हणटलो हो जेजू. ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्यात. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी परी मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणांनो, म्हज्या मोर्जेच्या फिरकुसकारांनो, व्हडा दोबाज्यान आमी ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब समोर उमली. आनी हांव सजमतां तुमी म्हजे बरोबर तुमच्या घरांत जावं मोबायलाचेर जावं टीव्हीचेर जावं कंप्युटराचेर हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतलेलो आसा. तुमकां सगल्यांक म्हज्या काळजाचे खोलायेन पुनर्जीवन जेजूची खुशाल बरी परब आवडटा. आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून आमकां सगल्यांक शांतीन सवस्कायेन भरूंक हांव खरेच भाशेन तुमचे पासत मागता. खरेच भाशेन हांव आयच्या दिसा फाल्यांच्या दिसा आपलो जल्म समोर उमतले तांकां जल्माची परबी दिता. कोसेसांव रोड्रिगीस, जायरस फेर्नांडीस आनी सांताना फेर्नांडीस आनी हेर दुसरीं जीं आपल्या लग्नाचो दीस आनी जल्माचो दीस मनयता. बाबा भयणो, खरेच भाशेन म्हजे दिनवास पयले सुवातेर दोनया देवाक. आमी जाणाव कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां ह्या पवित्र सातोड्यान इगोर्जेन येवन मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक घडोंक ना. पूण देवाच्याच उपकारान आमकां हें आमचे इगोर्जींतले मीस आमच्या घरांनी पळोवंक मेवता. घरांनी ह्या मिसान वांटो घेवंक मेवता. आनी सगलीं सोंपेपणां देवा बापान मिलाक सायबणेचे मजतीन आमकां दिवन हें पवित्र सातोडें आनी आयची जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब खुशालकायेन समोर उमपूंक दोनया देवान आमकां आदार दिलो देखून हांव दोनया देवाक आर्गां दिता. म्हजे दिनवास खरेच भाशेन पॅरीस कावन्सिलाच्या वांगड्यांक, संदेशकारांक, कॉन्फररियाच्या वांगड्यांक, तरणाट्यांक आनी तुमकां सगल्यांक म्हज्यो कळवण्यो तुमी सगल्या फिरगुसकारांनी बरे भाशेन मानून घेतल्यो, आयकल्यो आनी सगल्यो कळवण्यो मोबायलाचेर तावन तुमी दुसऱ्यांकूय पाठयल्यो. आनी तरेन आमची मागण्या वरवीं फिरगुजेन कितें घडटा तितलें म्हजे दिनवास फाटल्या खुशाल बरी परब आवडेता. बाबा भयणो,
आयज आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालूंक ना, कित्याक आमच्या बिस्मान सांगला हें उदक आमी व्हरता तातूंतल्यान आमकां रोग जावंक जाता. हाका लागून आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालूंक ना, उदक हांगा आशिर्वादाचें आमी करूंक ना. तेच बरोबर आतां आमच्या घरान पास्कांचो आशिर्वाद आसा. आजून आमच्या बिस्पान आमकां हो आशिर्वाद घालचो ना घालचो हाची कांयच कळोवणी दिवंक ना. त्या परी आमच्या घरांत सद्याक आमी पास्कांचो आशिर्वाद घालचो ना, पूण जेन्ना घालूंक जाय तेन्ना आमी तुमकां खडय दिल्यो. आयज आमकां खुशालकायेचो दीस आनी आमी सगळीं घरांत आसा, आमच्यान भायर सरूंक जायना. हाका लागून आयच्या दिसा सगळीं सांगातान एकवटान एक बरें जेवण करून ह्या जेजूच्या पास्कांची परब तुमचेच मोदें समोरुंकची आनीक तुमच्याच घरच्या वांगड्यांक तुमी ही परबी दिवची. आनी तरेन ही जेजूच्या जल्माची, जेजूच्या जिवंतपणाची परब आमकां सगळ्यांक आशिर्वादाची जायशी म्हूण हांव मागतां. शेवटाक खेरीत आशिर्वाद तुमचेर आनी आशिर्वादा फाटल्यान तुमचो जबाब आमेन म्हूण दिवचो. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दोबाजीक परबी दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयालपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोश भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जिवंतपण तुमी समोरुमतात. उतरां व्हरत्या आनंदान सासणाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुत्राचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपणान जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मरणांतलो जिवो जालो जय जय, फोंडांतलो जेजू सरलो जय जय. मरणांतलो जिवो जालो जय जय, फोंडांतलो जेजू सरलो जय जय. सरपदवेदार रोजनारा कोयदे कसो फोंडाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय. जिविताच्या गोडनारा धरलेल गुलाम मरणाचो कोणाच्यान करूंक जाय. मरणांतलो जिवो जालो जय जय,
फोंडांतलो जेजू चल्लो सय सय मरणांतलो जिवो जालो सय सय फोंडांतलो जेजू चल्लो सय सय